नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परबामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. विरोधकांच्या बोवाळा उपरांत MRF कंपनीन केली फार्मागुडीचेर नोकर भरतीचें आयोजन. कुडाळ महाराष्ट्रात नोकर भरती आयोजनाचो पोस्ट फटीचो MRF कंपनीन बरयलें मुख्यमंत्र्याक पत्र. बीट्स पिलांनीत मरण पाविल्ल्या ऋषीच्या उलटेत सापडले 3 प्रकाराचे ड्रग्स. रॅन्डॉक्स मशिना वरवीं विद्यार्थ्यांच्या उलटेची केली GMCत तपासणी. कोडार वाठारांतल्या थळाव्यांचो IITक विरोध कायम. IIT उबारली जाल्यार करतले तीव्र आंदोलन, थळाव्यांची सरकाराक शिटकावणी. कळंगुटे बेकायदेशीर सुरू आशिल्ली 22 दुकानां केली मातये भरवण, जाल्यार 1 दुकान धन्यान हाडलो स्टे. कळंगुटे पंचायतीची कारवाय. फोंडा पंचायतीच्या पंचवांगडाचेर बिगर गोंयकारांनी केलो हल्लो. वाळपय पुलिसांनी हल्लो करप्यां मदल्या एकल्याक घेतलो ताब्यांत. हल्लो करपा फाटलें कारण जावंक ना स्पश्ट. पायगिणी वाठारांत कोयर प्रक्रिया प्रकल्प कसोच जावचो ना. कोण कितली टेंडरां काडटा ती काडू, प्रकल्प जावपाक दिवचो ना, सांगता कुमारजुंयचो आमदार राजेश फळदेसाय. आनी आतां खबरो विस्तारात. MRF टायर्स कंपनीन नोकर भरती महाराष्ट्र कुडाळांत आयोजीत केल्या म्हणून सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्लो पोस्ट फटीचो आसा अशें पत्र आतां MRF कंपनीन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक बरयलें. विरोधकांच्या बोवाळा उपरांत कंपनीक अशें पत्र मुख्यमंत्र्याक बरोवचें पडलें. मजगतीं ह्या प्रकाराचेर महाराष्ट्र नवनिर्माण म्हटल्यार मनसेन जिल्लो अध्यक्ष धीरज परब हाणें खर तिडक उक्तायल्या. गोंयांत एकीकडेन बेरोजगारी वाडटा जाल्यार दुसरे वटेन गोंयच्यो कंपन्यो भायल्या राज्यांनी नोकर भरतीचें आयोजन करता. आतां गोंयच्या MRF टायर्स कंपनीन शुक्राराक कुडाळ महाराष्ट्रात नोकर भरती मेळाव्याचें आयोजन केल्लें. ही पोस्ट सोशल मिडियाचेर सकाळ सावन बरीच व्हायरल जाल्ली. हाचेर गोंयच्या विरोधकांनी ट्वीट करीत सरकाराचेर फोग काडिल्लो. मुख्यमंत्र्यान हस्तक्षेप करचे अशी मागणी विरोधकांनी केल्ली. विरोधकांचे बोवाळा उपरांत MRF टायर्स कंपनीन रोखडोच U-टर्न मारलो. कुडाळात नोकर भरतीचे आयोजन केला ही बातमी फटीची आशिल्ल्याचें MRF कंपनीन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक पत्र बरयलें. तशेंच शुक्रारा 12 तारखेर फर्मागुडेर नोकर भरतीचे आयोजन केल्ल्याचें सांगलें. मजगतीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाचो जिल्लोध्यक्ष धीरज परब हांणी ह्या प्रकाराचेर खर तिडक उक्तायल्या. MRF टायर्स कंपनीन स्वता आपल्याक खंय मेल करून नोकर भरतीचें आयोजन करात अशें सांगिल्लें. पूण राजकीय फुडाऱ्यांच्या दबावा खाला कंपनीक हो निर्णय घेवचो पडिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. हॅलो. साहेब, मी गोव्यातून बोलतोय. बोला ना. साहेब, तुमची ती एक जाहिरात मी बघितली MRF बद्दल. ती त्याच्यावर MRF मधून एक लेटर आलंय, MRF कडून एक लेटर आलंय की ती जाहिरात खोटी आहे म्हणून, आमची कुडाळमध्ये काहीच जाहिरात नाही म्हणून. हो, ती खरीच खोटी आहे की तुम्हाला? नाही, एक लक्षात घ्या, काय विषय आहे माहितीये ना, आउटसोर्सिंगला त्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट दिलं. ओके. ती कंपनी पण आहे, तुम्हाला सांगतो. त्या कंपनीचा रितसर मला मेल आहे. ओके. की असं असं तुम्ही ऑर्गनाईज करा, हे MRF आहे, सगळं आहे. ओके. त्याच्यात MRF खोटं म्हणू शकतच नाही. आता हे ते राजकीय इश्यू झालेत म्हणून ते खोटं म्हणतात. ओके. मी स्वतः त्याचा ऑर्गनायझर आहे. मला रितसर मेल आहे कंपनीचा, तुम्हाला पाहिजे तर त्याचे स्क्रीनशॉट पाठवतो. आणि त्यांना तुम्ही विचारा ना की हे तुमचं ह्या कंपनीशी अग्रीमेंट आहे की नाही, ते विचारा ना त्यांना. आता काय झालंय माहिती आहे ना, ह्या इश्यू मध्ये मी एवढं ऑर्गनाईज करून आज माझे दात पडल्यासारखा विषय झालाय. म्हणजे माझी त्याच्यात काय, मी एक काय म्हटलं, मला अपॉर्च्युनिटी आली आणि त्याच्यात मी पूर्णपणे विनामूल्य आहे. ते 1 रुपया मी घेत नाही कोणाकडून. ते तिथल्या राजकीय लोकांची भूमिका ठीक आहे, बरोबर आहे. ते काय बोलतात ते बरोबर आहे त्यांचं, की मी पण आज मनसेचं काम करतो. मी मनसेचा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आहे इथला मनसेचं. आज ते जसं आपल्या लोकांसाठी भांडतायत तसंच आम्ही आमच्या राज्यात आमच्या लोकांसाठी भांडतोय. ऑर्गनायझर सर मी आहे म्हणून. पण काय झालंय की अशा गोष्टींमुळे थोडासा त्या ह्याला हे झालं ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फाटल्या बेरेसरा बीट्स पिलांनीत मरण पाविल्ल्या ऋषी नायर ह्या विद्यार्थ्याच्या उलटेत 3 प्रकाराचे ड्रग्स सापडले. झॅप्लोडेम, मेनाफेटाफाईड आणि
MDMA अशा 3 प्रकाराच्या ड्रग्सांचो हातूंत आस्पाव आशिल्लो. रॅन्डॉक्स मशिना वरवीं रुशीच्या उलटेची GMC तपासणी जाली. आतां बिट्स पिलानी कॅम्पसात ड्रग्स पावतात हे ह्या घडणुके उपरांत उक्ताडार आयला. बिरेस्तारा वास्कोच्या बिट्स पिलानी कॅम्पसात मूळ बंगळुरूच्या ऋषी नायर ह्या विद्यार्थ्याक दुबावीत पद्दतीन मरण आयिल्लें. फाटल्या 9 म्हयन्यांत बिट्स पिलानी कॅम्पसात 5 विद्यार्थ्यांक मरण आयलें. तांच्या मरणाक लागून गोंयभर आरती चर्चा सुरू आशिल्ली. गेल्या म्हयन्यात 16 तारखेर कुशाग्र जैन ह्या विद्यार्थ्याक अशेंच दुबावीत पद्दतीन मरण आयलें. 1 म्हयनो लेगीत जावंक ना आनी बिट्स पिलानी कॅम्पसात दुसऱ्या विद्यार्थ्याक मरण आयिल्ल्यान गोंयभर बोवाळ पडिल्लो. ताचे भलायके कडेन दुर्लक्ष जाल्ल्यान तशेंच न्हिदेन आसतना जाल्ले उलटे खातीर स्वास घुस्मटून ताका मरण आयिल्ल्याचे पोस्टमॉर्टम अहवालांतल्यान उक्ताडार आयिल्ले. आतां हे विशीं आनीक एक म्हत्वाचें कारण उक्ताडार आयलां तें म्हळ्यार ऋषी नायर ह्या विद्यार्थ्याचे उलटे 3 प्रकारचे ड्रग्स सापडले. झॉल्पिडेम, मेटाफेटामाइन आनी MDMA अशे 3 प्रकारचे ड्रग्सांचो अंश आशिल्लो. रॅन्डॉक्स मशिना वरवीं ताच्या उलटेची GMC तपासणी जाली. हे घडणुके वेल्यान आतां बिट्स पिलानी कॅम्पसात ड्रग्स पावतात हें उक्ताडार आयलां. ब्रेस्तारा बिट्स पिलानीन आनी एक जे स्टुडंट आशिल्लो तेजो बळी गेल्लो. आनीक हो जो स्टुडंट आसा तेजें नांव आसा ऋषी नायर. तुमी जाणा आसतले फाटले ब्रेस्ताराक 4 तारखेक हेजो जीव बिट्स पिलानीच्या कॅम्पसान गेल्लो. आनीक हेजेर जेन्ना इन्वेस्टिगेशन जातालें तेन्ना हेणें उलटी करून तेजें मरण येयल्लें हे उक्ताडार येयल्लें. मागीर तेजी जी ओक आसा, तेजी जी उलटी केल्ली जी ओक आसा त्या ओकीचेर जेन्ना तपासणी जाली ती ओक रॅडॉक्स मशिना गोवा मेडिकल कॉलेजीन ती तपासणी जाली. आनीक हेजी जी ओक आसा त्या ओकीन खंय तरी ड्रग्स सापडलेले आसात. आनीक ते ड्रग्स आसात झॉल्पिडेम, मेटाफेटामाइन तशेंच MDMA हे 3 प्रकारचे ड्रग्स तेजे जे ओकीन सापडलेले आसात. सो हेजो जो फुडलो तपास आसा तो सद्याक करता. आनीक हितून खंय तरी एक कन्फर्म जाता की बिट्स पिलानीन जे ड्रग्स जे पावपाचे जे प्रकार आसात ते बिट्स पिलानी कॉलेज कॅम्पसान हे ड्रग्स पावतात हे तितून कन्फर्म जाता. आयची ही म्हत्वाची बातमी. हो जो भुरगो मेला तेजे ओकीन खंय तरी हे ड्रग्स सापडल्यात. आनीक हितून परत एकदा कन्फर्म जाता की बिट्स पिलानी कॅम्पसान हे ड्रग्स जे आसात ते पावतात. गोमंतक TV खातीर हांव गौरीश गांवकर. बेतोडा पंचायत क्षेत्रात येवपी कोडार वाठारात 14.5 लाख चौखण मीटर कोमिंदादीची जमीन ताब्यात घेवपाच्यो हालचाली सरकारान सुरू केल्या. कोडार वाठारांतल्या थळाव्यांचो IIT प्रकल्पाक खर विरोध आसा. IITक लागून शेतां, भाटां आनी बागायतीचेर परिणाम जातलो. हो प्रकल्प ह्या वाठारांत सरकारान हाडपाचो यत्न केलो जाल्यार IIT आमकां नाका ह्या बॅनरा खाला आंदोलन सुरू करतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी ह्या वेळार दिली. म्हाका दिसता की CM साहेबाचे हे उलोवप सामकें चुकीचें आसा. कारण आयज जी मिडिया अशी सगळ्या जाग्याचेर पावल्ल्या कारणान ज्यो गजाली घडटा ह्या पोता वयल्यान त्या पोतार जगान आज सगळ्यो गजाली कळटा, रोखड्या कळटा. आनी हो कसमशे जो पळय गांव आसा तेजेर म्हाका दिसता CMान केन्ना हांगासर विजीट दिल्ली ना. जेन्ना ते गाडयांनी भायल्या भायर भोंवतात तेन्ना तांकां अशे गांव दिसना. आज हो कसमशे गांव आमी ल्हानपणाच्यान ह्या गांवाचेर आमी सुद्दां अवलंबून आसा बेतोडा गांवान आशिल्ल्या कारणान. कारण हांगासरले लोक जे पळय बागायती करता तांकां जे पळय शस्त्र विस्त्र कितें धार लावपाची, नांगर करपाची ते हांगासरले लोक आमचे कडेन ती करून घेताले. एक कसमशे वाडो आसा, एक निसर्ग संपन्न सगळ्या वाटेनी दोंगर आसा आनी त्याच दोंगराचेर जायतीं जनावरां आसा, वाघ आसा, गवेरेडे आसा, इतर जनावरां हांगासर वास्तव्य करता. आनी तो गांवूच वाडोच जर तर काबार करूंक सोदले जाल्यार हें आमकां बरें दिसना. IIT येता म्हणून आयकल्या. सो तुका जाय पडटली IIT? आमकां नाका ती. कित्याक म्हणून? आमकां नाका न्ही. कित्याक म्हणून? कारण कितें आसा? कित्याक म्हणल्यार आमची जागा वयतली न्ही. तुमची जागे कितें आसा? हे न्ही आमचे सगळे रोयल्लें आसा तें. कितें रोयलें तुमी? पणस आसा, कांबे आसा, तुजे पयले माडयो आसा, तुजे पयले काजू आसा. सगळी बागायती. हय. सो तुमकां IIT नाका? नाका. वाचांक आमी आनी लिमिटेड लोक यो म्हणटा तरी 7-8 लोक आमी वतले आनी ताका आमची बाजू मांडटले आज सांजचे. तेच्या नंतर आमी फाल्यां वचपाचें केलां हांगासर पणजी. जे आमचे हे आसा कोमुंदाद एडमिनिस्ट्रेटर आसा ते सेंट्रल झोनाचे एडमिनिस्ट्रेटर आमकां लागता. तेणी तें गाजेटीचेर पब्लीश केलां आनी तेणी सांगलां की 30 दिसाच्या भितर तुमचें ऑब्जेक्शन येवपा जाय म्हणून. तशें आमी 2 ऑब्जेक्शनां तयार केल्या. एक म्हणजे हांगचे कल्टिवेटर जे आसा जे लागवड करता तेंचें एक ऑब्जेक्शन सेपरेट आनी एक शेअर होल्डर जे आसा कोमुंदादचे त्या शेअर होल्डरचं एक सेपरेट ऑब्जेक्शन. अशी दोन्ही ऑब्जेक्शनां आमी दिवपाची केलां.
त्या शिवाय थोड्यांनी इंडिव्हिज्युअल ऑब्जेक्शन ते बी फायल केला. आमकां हांगासर सरकारान हे दुसरे मेळावली जे आसा ते जावपाक दिवपाक जायना. आनी सपोज हाडलेच सपोज ते हांगासर IIT समज हो हाडलो जाल्यार सरकारूच ताका जबाबदार आसतलो. भाजी वयता पळय खूब तरेची जी गांवठी भाजयो जे खूब लोकांक मेळटा ती सगळ्यो हांगाच चल्ल्यो वयता. दिसता आमकां हांगा जागोच ना. आमी आतां सगळें कितें जालें कितें पावसाचे कश्ट सगळे लोकांना आसा आनी तितून हे पळय सेग्रिगेशन फॉर्म सुद्दां जाल्ले आहा पण आमगेलो कोणूच ना. आमी ह्याच पयलीं पासून करता शेत पयलीं रोयताले तेज्या आदाराचेर हें वयलें उत्पन्न करता. आता सगळें उत्पन्न केलें तुमी? सगळें माडयो सगळें केलें आनी बांयो मारल्यात प्रत्येक जाणांक. हांगा वाघ बी कितें रावता? वाघ रावता वयर हे पळय IIT जावपाक थंय. कलांगुटे गौरवड्डो वाठारात रस्तो रुंदीकरण पळोवणी वेळार कलांगुटे पंचायतीक बेकायदेशीर रितीन बांदिल्ली दुकानां मेळ्ळी. उपरांत पंचायतीन 23 दुकानां मातये भरवण करपाचो आदेश काडिल्लो. हातूंतली 22 दुकानां मातये भरवण केली आनी एका दुकान धन्यान न्यायालयांतल्यान स्टे हाडलो. कलांगुटे पंचायतीन कांय म्हयन्या पयलीं बेकायदेशीर दुकानां मातये भरवण करपाचो आदेश दिवन दिल्लो अशी म्हायती पंचायत सचिवान दिली. एज पर हायकोर्ट डायरेक्शन्स कलंगूट पंचायतीन जे डेमोलिशन रोड सायड जे रोड वायडनिंग एरियन जी स्ट्रक्चर आशिल्ली तांकां आमी नोटीस काडली की एज पर हायकोर्ट डायरेक्शन्स तांकां नोटीस सर्व केल्ल्यो की तुमी डेमोलिश करा ते विदीन अ सेटबॅक एरियन जे जितली स्ट्रक्चर्स आसा. जवळ जवळ आयज आमी 23 तांकां नोटीस धाडला, डेमोल्युशन नोटीस धाडला आनी आत्ताच आमकां एक स्टे गावला डायरेक्टर पंचायतीतून ताका आमी हात लावूंक ना आनी उरलेले जे 22 आसा पळय ती प्रोसेस चालू आसा. सगळी शॉपां कसली कसली आसली सर हांगासर? सगळी कमर्शियल जे हॉटेल्स आसा मिन्स रेस्टॉरंट बारीक रेस्टॉरंट आसा, जनरल स्टोर आसा, मागीर हे कोल्ड ड्रिंक शॉप, रोड वायडनिंग एरियन एन्क्रोचमेंट जाला. तो आमी पयले सर्वे केली, तेजे मेजरमेंट घेतलो कितले एक्सटेंड जाला. जो एक्सटेंडेड पार्ट पळय आहा तोच आज डेमोल्युशन. थंय तरी ना थोड्या शॉपान जास्त एन्क्रोचमेंट आहा, थोड्या शॉपान कमी एन्क्रोचमेंट आहा. अकॉर्डिंग टू जसं आमचो रिपोर्ट केला, सर्वे केला आणि आम्ही जे पंचनामा केला त्या प्रमाणे डेमोल्युशन जाता ऑर्डरीचे अनुसार हायकोर्टाच्या. सर आता खंयची खंयची कन्सर्न ऑथॉरिटीज तुम्ही पावल्या पंचायत? आमचे मध्ये आसा डेप्युटी कलेक्टरचे मामलेदार आसा, मागीर व्हिडिओतल्यान आमचो URA आसा, मागीर पुलीस आसा, तशें लायटीची डिपार्टमेंटासून ऑफिशियल आसा, PWDचे ऑफिशियल्स आसा. सत्तरी होंडा पंचायतीचो पंच वांगडी दीपक गांवकारांचेर बिगर गोंयकारांनी हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यात दीपक हाका मुको मार लागला. ह्या विशीं कागाळ केले उपरांत हल्लो करपी बिगर गोंयकारां मदल्या एकल्याक वाळपय पुलिशेन ताब्यांत घेतला. पंचाचेर हल्लो करपा फाटलें कारण स्पश्ट जावंक ना. पंच वांगड्याचेर भायल्या मनशांनी हल्लो केल्ल्यान होंडा गांवच्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या. सत्तरी होणाच्या गांवकरवाडो वाठारांत बिरेस्तारा पंचायत वांगडी दीपक गांवकर हाचेर दोग बिगर गोंयकारांनी हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यांत दीपक हाका मुको मार लागला. बिरेस्तारा दनपारा पंचायतींतल्यान घरा वयताना ह्या दोगा जाणांनी आपल्याचेर हल्लो केल्याचे पंच वांगडी दीपक सांगता. आपल्याचेर हल्लो कित्याक केलो ताचें कारण कळूं ना. हल्लो करप्या आड आपणी पुलिशेंत कागाळ केल्ली. हल्लो करपी बिगर गोंयकारां मदल्या एकल्याक वाळपय पुलिशेन ताब्यांत घेतला म्हूण पंच वांगडी दीपक गांवकर सांगता. आयकात. आयज हांव पंचायतीन गेल्लो आनी पंचायतीन हांव एक जाण 6-7 मिनटांनी हांव एकाक सारको भायर सरलो सरपंच जाल्लो म्हणून. आनी हांव सारको ते आमचे फूल पुलीस क्रॉस करून जुळाबकार म्हणून तेंचे घर क्रॉस केलो आनी हांव फुडें पळयलें आनी दोग जाण कोण मेळिल्ले आनी डायरेक्ट आपल्याचेर एटॅक केलो आनी मारलो तेंच्यांनी. एक म्हणल्यार तेंच्यांनी म्हाज्या एकल्यान कॉलराक घेतलो आनी एकलो व्हिडिओ काडपाक म्हणून. हांवें व्हिडिओ काडपाक म्हणल्यार मोबायल घेतलो आनी काडून हाडलो. म्हाजी चेन तेंच्यान तुटली आनी बरोच म्हाका मारलो आनी हे पळय हांगा तकलेक मारलो
मारलो म्हणल्यार हांगा कुशीनो मारलो बघ आनी उलोवपाक जायना बा उलयलें प्रेशर येता म्हाजेर तांकां धरले आतां पुलिशेन आसा तांकां दवरले आसा. पण कित्याक मारपाचें कारण कितें? मारपाचें कारण तेंच मारपाचें कारण म्हणजे तेंच कळपाक जाय न्हू. पण हे कोण हे गोंयकार का भायले? हे तामिळनाडूचे मारल्या ती एरिया आमची गांवकर वाड्यारूच एरिया गांवानूच. तुज्याच गांवान येवन तुका मारलो? तेच खबर ना म्हाका तोंडाक ती खंय तरी रुमार वता हावजींग बोर्डार खबर ना म्हाका. खंय कामाक बी खंय आसता ते? कामांक कंप्लेस्ट न्हू फॅक्टरीन आसता तो. फॅक्टरीन आसता. तुका कित्याक लागून मारलो ते अजून मेरेन तुका कळोंक ना कित्याक लागून मारलो तो? आनी तुवें कंप्लेंट दिलेली आहा? हांवें कंप्लेंट दिल्या तेंची आनी तो डायरेक्ट मागीर म्हाका म्हणपाक तूं जिसकी पावलो हांव डरने वाले से नहीं म्हणपाक आनी मागीर तुमी मर्डर करके कोण मुझे धुंडले का म्हणपाक आयज तूं CM से बात करूं या PM से कर म्हणपाक आयज हेजें इतलें डायरेक्ट म्हटलें आनी तो म्हणटा आयज हांवें मारी सारकी परिस्थिती ना तो म्हाका हांवें ताका मारलें म्हणल्यार आय थंय चेडवां बी आसा भुरगीं बारीक तांकां काय खबर हांव वळखना पूण आमच्या गांवांतले 2 जाण भुरगीं आसलेले तांकां मागीर हांवें सांगलें कोणाक तरी आपय म्हणून सांगलें आनी एकलो आय विटनस म्हणून आसलो म्हाज्या फुड्यान तो सकळी हांव ताका सांगलें तूं कोणाक तरी आपय म्हटलें हय म्हाका धमकी दिली की तूं जो बी जाय उकाड नहीं सकता आपले म्हणपाक लागलो. डेरिंग करता तर तो तेच म्हणटा आयज हे भायले येवन आयज इतलें डेरिंग करता म्हटल्यार आनी आज हांव पंच आयज म्हाजेर हात उखल्लो म्हटल्यार लोक प्रतिनिधी म्हटल्यार लोक सादारण अशें कोण कितें करपाक अशें भायले येवन आमकां मारपाक शकता ते सुद्दां पुलीस स्टेशन लागीं आसतना म्हाका पुलीस स्टेशन खाली 500 मिटराच्या अंतरार 500-600 मिटराच्या अंतरार पुलीस स्टेशन मागीर हांव डायरेक्ट भंयान पुलीस स्टेशनार येयलो. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर सपना सामंत. बायगिणी वाठारांत लोकवस्ती वाडल्या 8000 लोक ह्या वाठारांत रावता. शाळा चर्च हॉस्पिटल तशेंच मठ आसा ताका लागून ह्या वाठारांत कोयर प्रक्रिया प्रकल्प जावचो ना म्हणून कुमारजुंवेचो आमदार राजेश फळदेसायान स्पश्ट केला. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतांनी हो प्रकल्प जावचो ना म्हणून आश्वासन दिल्ल्याचे फळदेसायाचें म्हणणें. कोण कितली टेंडरां काडटा ती काडूं आमकां कांयच फरक पडना आपूण हो प्रकल्प जावपाक दिवचो ना म्हणून आमदार राजेश फळदेसाय सांगता. बायगिणी गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट हो जावचो ना हे मुख्यमंत्र्यांनी सांगलेलें आसा आनी परत हांव तेजेर तुमकां रिपीट करना. बरें कोण घेता जाल्यार तेणी घेवन दाखोवचें टेंडर ते मागीर फुडें पळोवया बट जावचो ना हो म्हाजो स्टँड आसतलो आनी लास्ट पर्यंत होच स्टँड आसतलो. कोण जर थंय गार्बेज गाडी घेवन येता ती पयलो उबो हांव आसतलो पण हो गार्बेज ट्रीटमेंट थंय जावचो ना कारण लोकवस्ती वाडलेली आसा. आयज 8000 लोक थंय रावता. एड्युकेशन हब जाल्लें आसा हॉस्पिटलां जाल्लीं आसा थंय मठ आसा चर्च आसा आमची आख्खी वर्ल्ड हेरिटेज सायट आसा तेन्ना हो गार्बेज थंय ट्रीटमेंट प्लांट थंय येवचो ना बायगिणी हे म्हाजो स्टँड सारको क्लियर आसा. मुख्यमंत्र्या कडेन बसून हांवें चर्चा केल्ली आसा. जाय जाल्यार परत एकदां तुमी म्हणटा जाल्यार परत एकदां करता पण हांव 100% शुअर तो गार्बेज ट्रीटमेंट कितली टेंडरां काडूं म्हाकाय म्हाज्या नदरेन येयला की कोणी टेंडरां परत एकदां प्रोसिजर चालू केल्या त्यान पयलीं 3 जाण गेले आतां 4थो येतलो तोय वयतलो कारण आमी कशेंच एक्सेप्ट करपाक तयार ना. सो हो परत आनी उलोवन कांय उपेग ना. तो जाता तेन्ना पळोवया पूण तो जावपाक हांव दिवचो ना जाल्यार जातलोच खंयचो जावचोच ना. मुख्यमंत्री कॅन्सल कितलोय काडूं तो कोण टेंडर काडटा कितली काडूं आमकां कांयच फरक पडना. आमचे मतदारसंघाचे लोक सगळे एकूच स्टँड आमी घेतलेलो आसा की गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट येवचो ना आनी आमकां CMन आश्वासन दिल्या थंय गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट येवचो ना. एक बरो नॉलेजेबल मिनिस्टर फूल एक्सपिरियन्स आसलेलो मनीस कितें गेलो जाल्यार आमची कामां तो सुरळीत जे मतदारसंघाचो कितें विकास आहा तो सगळो करता. पण हांवें ह्या विशया बद्दल पळय तो आपले हितून स्टँड घेवन आसा हांव म्हाजो स्टँड घेना. आमी आतां कोणाक जर सांगतले जाल्यार मुख्यमंत्री कडेन आमी वचून सांगचें पडलें. म्हाजो जो पळय कितें आसा मतदारसंघाचो जो पळय कितें इशू आहा हांवें म्हाज्या मुख्यमंत्र्याक सांगलेलें आसा. मुख्यमंत्र्यान सांगला गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट आपूण तुका येवपाक दिना. सो दॅट्स ऑल. आनी तेजेर परत कितें आमी भाश्य करतले. आतां 3 फावटी टेंडर काडलेले न्हू पयले आतां 4थ्या फावटी काडटा पण घेवपाक कोण तयार ना आनी फुडें घेवचोय ना. वाळपय बाजारात एका दुकानाच्या मुखार कांय जनावरांची हाडां सापडली. ही हाडां गोरवांची आसूंये असो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला. पुलीस तशेंच पशुसंवर्धन विभागाच्या दोतोरांनी तपासा खातीर ही हाडां ताब्यांत घेतली. अहवाल आयले उपरांत ही हाडां कोणाची ते स्पश्ट जातले. फातिमा कॉन्व्हेंट आहा प्लस बँक आहा तेन्ना आयज हांव फाटल्यान अशें पळोवपाक येयलो तेन्ना हांगा म्हाज्या प्रेमायसीन हाडून मोठी हाडां उडयल्ली. आतां एक्झॅक्टली हाडां कसली गायेची मनशाची कोणाची ती आय डोंट नो. तेज्या उपरांत हांवें वेटरनरी डॉक्टराक फोन मारलो. तेणी सांगलें म्हाका पुलीस कंप्लेंट कर. हांवें 100 फोन मारलो. तेंच्यांनी 100च्या हितून तेंचे पुलीस येयले
तेंच्यांनी मागीर वेटनरी डॉक्टरूय येयलो, तेंच्यांनी पंचनामा करून ती हाडां आतां तेंच्यांनी ती हें केल्या, व्हेल्या तेंच्यांनी व्हेरिफिकेशनाक व्हेल्या फुडल्या हेका. तेन्ना म्हाजी सरकाराकूय विनंती आहा, अश्यो ज्यो इलिगली गोश्टी आहा आयज हाडां हाडून तुमी बाजारांत सारकेल्या आनी म्हाज्या प्रिमायसीसान उडोवपाक लागले, तेन्ना हेजेर कडक कारवाय जावपाक जाय अशें म्हाजें मत आसा. कुडचडे पालिका वाठारांतल्या रस्त्यांचेर फोंडकुलां पडिल्ल्यान येरादारी करपी लोकांक त्रास सोंसचे पडटा. देखून फाटलीं 3.5 वर्सां जालीं ह्या रस्त्याची सामकी चवथिकाय जाल्या म्हणून आदलो नगराध्यक्ष बाळकृष्ण होडारकर सांगता. देखून 15 दिसां भितून भौशीक बांदकाम खात्यान रस्त्यार पडिल्ल्या फोंडकुलांची दुरुस्ती केली ना जाल्यार 26 सप्टेंबराक आपूण उपोशण करतलो म्हणून बाळकृष्ण होडारकर सांगता. रस्तो दुरुस्त करपा खातीर होडारकर हाणें भौशीक बांदकाम खात्याक 15 दिसांचो अल्टिमेटम दिला. प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचें कारण म्हणजे खेड्यार आमी एक रस्त्याचे 3.5 वर्सां जालीं त्रास भोगता. हे तुमी रस्ते पळोवपाक शकता, हे रस्त्याची परिस्थिती कितें आसा ती पळोवपाक शकता. ती गेली 3.5 वर्सां आमी हे त्रास भोगता. ह्या त्रासान कितलेशे जाणांचे मिसकॅरेजीस जाले, कितलेशे जाणांची कमरां मोडली, बायक काबार जाल्यो, हातपाय मोडले, तकली फुटल्यो, लोक मेले. हे सिरीज ऑफ एक्सिडेंट्स जे जाल्या ताजेर कसलोच कांय उपाय करपाक सरकारान काडूना किंवा आमच्या लोकल लोकप्रतिनिधीन काडूना. हांव आज रिक्वेस्ट करपाक एक मुखार आयला की 15 दीस हांव सरकाराक दिता. 15 दिसां भितर हे रस्ते जे पाड पडल्या कुडचड्यार स्पेशली त्या रस्त्यांचेर पॅचवर्क चालू करचो ना जाल्यार फिक्स करचें, कितेंय करचें, पूण हे लोकांक जे त्रास जाता ते मातशे काबार करचे. कारण ह्या त्रासान आमी चवथ काडली, ह्या त्रासान फाटले ईद आयले ते काडले, आतां परतून दुसरे ईद येता, नवरात्री येता, दिवाळी येता, क्रिसमस येता. लोक हांगा प्रत्येक जाण सणा निमित्यान भायर सरतले. नवरात्रीक दांडिया प्रशिक्षण घेवपाक भायर सरतले किंवा दांडियाक वचपाक भायर सरतले, दिवाळेक लोकांगेर एकमेकांगेर वचपाक भायर सरतले, ईदाक भायर सरतले, क्रिसमसाक ती नोवेनाक भायर सरतले, क्रिसमसाक एकमेकांगेर वचपाक भायर सरतले. सो हें अशें न्ही की एकट्याक आनी 2 जाणांक, हे सगळ्यांक त्रास जाता. ताका लागून हांव 15 दीस दिता सरकाराक, प्रोसिजर कंप्लीट जाता तितलो करात. हाजे पयलीं एक्चुली तुमी करपाक जाय आशिल्लो, पावस आसतना तो प्रोसिजर कंप्लीट करपाक जाय आशिल्लो. सो हाका लागून हांव सरकारा कडेन मागता 15 दिसां भितर तांच्यांनी हें काम चालू करचें. हांव कंप्लीट कर म्हणना, पूण काम चालू करून जाता तितले बेगीन हें काम चालू करचें. ना जाल्यार 16व्या दिसा हांव 1 दिसाच्या उपोशणाक बसतलो आनी ह्या उपोशणाक जर लोक सहकार्य करता, लोकांक जर खरेंच त्रास जाता जाल्यार लोकांनी म्हाका जॉयन जावचें. ना समज जाल्यार हांव समजता की कोणाक लोकांक त्रास जायना. कुडचड्यार एका ट्रकाची बॅटरी अनवळख्या चोरांनी चोरपाची घडणूक घडली. ट्रकाच्या धन्यान अनवळख्या चोरा आड कुडचड्या पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ नोंद केली. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. तुमचो ट्रक आशिल्लो तेजी खंय तरी बॅटरी चोरून व्हेल्ली म्हणून एक्झॅक्टली कितें जालां? सारकें आमचो जीव आसलो 5 दिसांचो आनी आदल्या दिसा हांव गाडी घातलो पावण गेलो, गाडी फाटल्यान घेतलो. खंय हे मोराले कुडचड्यार एक जाता जाल्यार गाडीक पयलें बॅटरी ना म्हणटकीर तेंच्यांनी म्हाजो वॉटर ग्लास आसा पळय गाडयेचो तो ओपन करून बॅटरी काडली. हांवें पुलीस कंप्लेन बी सांगलें तेंकां अशें जालां पूण कांयच तातूंत इन्क्वायरी अशें जालो. असलो आनी इन्सिडंट खंय जालो? अशें म्हाज्या कानार म्हणल्यार कालेंय बी जालें, 6 गाडयांची काडल्या आनी शावणाय जाल्या. तेणें कंप्लेन दिली ना, कोण सांगना पूण जाले ह्यो गजाली कुडचड्यार आनी सावंड्डेच्यान घडपाक लागले. केन्ना जाले आतां? 4 दिसाक 5 दीव पावच्या 7 दिसा ही गजाल. आनी मागीर हे बाकी जालें तें तेजे नंतर जालें मागीर. तुमकां कोणा डावट बी तशें आसा? डावट म्हणल्यार रातची पेट्रोलिंगाचेर तेजेर आमी काय घरा कडेन भायर आसतात ते टीव्ही पडना त्या टायमार. तुमी कंप्लेन दिल्ली आसा? कंप्लेन दिल्ली आसा. तेणें सीसीटीव्ही म्हणल्या पूण अजून तेणें इन्क्वायरी बी केल्या, येवन केलो तो फोन बी गाडी बी केलो, पंचनामा बी केलो. तेंकांय कांय व्हडलेशें मेळना. देवळांत फुलां विकपी जाणटे बायलेच्या गळ्यांतली भांगराची माळ चोरपाची घडणूक मये गांवांत घडली. ह्या विशीं दिवचल पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. चोरिल्ले माळेची किंमत सुमार 2 लाख आशिल्ल्याचें कळटा. पळयात पुराय बातमी. मयेच्या केळबाय वाड्याचेर रावपी सरस्वती नायक ही जाणटी बायल श्री केळबाय देवीच्या देवळांत फुलां विकता. सदच्या भाशेन बेरेस्तार ती फुलां विकपाक देवळांत बशिल्ली. एक अनवळखी मनीस सरस्वती हेचे कडेन आयलो. ताणें तिचे कडल्यान फुलां आनी नाल्ल घेवन देवीक पांयां पडपाक गेलो.
थंयच तांणी सरस्वती हिच्या गळ्यातली माळ ओढून पूज्यो काडल्यो. माळ चोळचे पयलीं दुबावितान सरस्वती हिका बिस्किटचे पुडे लेगीत दिल्ले. हात दिलो ताका काडून नाल आनी हात दिलो आनी देवळान गेलो तो आनी मेळलो गो हांगा गे भितर उठल्यान गेले भितर कसो नाल दवरून सारको दवर उठल्यान पांयाक आनी अशी उणें घाले तितक्या तेणी माळ म्हाजी काडली. आनी माळ काडून मागीर कितें केलें तिणी? माळ काडल्यान नाच जालो. मागीर तूं लोकांक बी आपोवंक ना? आपोवंक ना हे आपले भुरगे आपयले ते. मागीर तो तेका पळयल्यार तो हांगा रावंक ना? ना 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 ते खंय गेलो जाणा. पूण माळ कितल्या तोळ्यांची आसली? 3 तोळ्यांची. म्हणजे 1.5 लाखा वयर आसतली. बरी आनी दाट बी. ह्यान पयलीं तुका हांगा तूं फुलां विकपाक बसता केन्ना असो केन्ना प्रसंग बी येयला? केन्नाच ना. मागीर तुका तेणी देवीच्या फुड्यान व्हरोन थंयसरूच तेणी माळ घेतली आनी पळो. म्हणजे तो एक सादारण कितलो भुरगो आसलो काय जाणटो? जाणटो आसलो मातसो. म्हणजे 40 वर्स. जाणटो ना भुरगोच तसो. बट तुमी आतां पोलीस कंप्लेंट दिल्या? हो पुलिसाक खंय गेले तेणी. पण हांगा येयल्ले पोलीस? म्हणजे हे करून गेले पंचायत. बरें. आयज आमच्या हांगा केळबाय वाड्यार चोरी जाली म्हणजे कितें ती फुलां विकून बसलेली आमची शेजारीन ती तिची माळ घेवन कोण तो पळो आनी अशी गजाल केन्नाच जावंक ना. तेन्ना ह्या पुलिशेन ताका खंय तरी अरेस्ट करपाचो आनी अशें जेन्ना घडटा तेन्ना सगळे गांवाचेर परिणाम जाता. आमच्या वादाक लागून हे कॅमेरे बी मातसो बंद आहा कित्याक लागून ते चालू ना तेन्ना अशी चोरी जावची न्हू अशी ताका पुलिसांनी बेगींतल्या बेगीन पकडपाचो. म्हणजे CCTV कॅमेरा बंद असल्या कारणान तुमकां कोण तो कळपाक मार्ग ना? त्याचे कळना न्हू. CC कॅमेरे बंद आहा. म्हणजे पयलेच फावट हांगा? पयलेच फावट. अशी चोरी म्हणजे हे गांवांत घडपाचें न्हू आनी लोकांनी शादूर रावचे. असल्या मनशांक आपल्या दारार सुद्दां उबे येवपाचें ना. देवळांनी सामके आतां चोर देवळांनी पावले. देवळांनी पावले चोर म्हणजे आमी सादूर रावपाची सख्त गरज आहा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे. हे बुलेटिन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. मस्त 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 युनिव्हर्सिटी मस्त फ्युचर जबरदस्त. जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात. खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात.